गीत घेऊया पेज नंबर 8 A16 जेरुसाल्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या भयणीन भावनो तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता ह्या मिसान वांटून घेवन आमचें जिवीत दिसा दिसपोटे अदीक आनी अदीक खोलायेन जेजूच्या एकवटांत सादच्याक आयज आमी लुर्दीची भाग्यवंत आंकवार मारया हिचे फेस्त संभ्रमता तर ह्या मिसांत आमी तिचे कडेन मागया आमी सगळीं जाणां तियोस कोत्ता खरी तर तियोस कोत्ताना आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाक जाय पळय तशें उक्तें करून ताणें आमचें सगळें आपलो कारबार आमचें जिवीत चलोवच्याक आमचें सगळेंच ताका जिवीत आमी समोर पळोवया आनी आमी करूंक ना जाल्यार ही भाशेन आमच्या पातकाची दूख धरया पूण आमची खाजगी मागणी तेसां आसा ती आतां देवा बापा मुखार मांडया आनी ह्या मिसाची जी खरी ती तेसां आसात ती देवा सगळें धरून आतां आमच्या पातकाची बोगसणी मागया. हांव पातकी सोडपदिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबोड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद आमी घेवया. सोर पुदवेदात दिव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. मागुया. सर्वेस्परा अग्नीत काकलुतीच्या बापा आमचे ओसुकतायेंत तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी ओतरेकता. पातका खोतावीण गोरबी संभावलेले तुजे पुताचे आवय मायेची विणवणी कोणवाळेन मानून घे आनी आमकां सोर पिडा शेडयांतली राखून कुडी ओतम्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदावांक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भियोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवलोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें तें रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हणून केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, हें तुवें केलें देखून सगळ्या गोरवाशीं जनवरां
आनी रानवट जनावरां मदें तुजेर शिराक पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजे मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. मागीर बायलेक म्हणलें, तुज्या बाळंतराचे कोश्ट हांव खूब वाडयतलों आनी कोश्टां दुखींनी तूं भुरग्याक जल्म दितली आनी तुजी ओंदवणी तुका दादल्या वाटेन ओडटली आनी तो तुजे वयर अधिकार चलयतलो. उपरांत दादल्याक म्हणलें, आनी हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें देखून तुका लागून जमनीचेर शिराक पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत कोश्टांनी जमीन कामायज करून तुजें पोट भरतलोय. ती जमीन तुका कांटे खुंटे आनी कुंचांच उत्पन्न करतली आनी शेतांतलें तोंड तूं खातलोय. आनी तूं जमनींत परत वचो मेरेन तुज्या कपालाचो घाम वारून तुजो दिसपट्टो ग्रास जोडटलोय. कित्याक त्या जमनींतलो तुका काडलेलो तूं धूळ आनी परत तुजी धूळ जातली. दादल्यान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिव्यांची आवय. सर्वेस्परा देवान दादल्याक आनी ताचे बायलेक चामड्याची आंगोसरां केलीं आनी तीं तांणी घालीं. तेन्ना सर्वेस्परा देवान म्हणलें, पळय, वायट बरें वळखून मनीस आमचे सारको जालो. आतां तो आपल्या हातान जिविताच्या रुखाचें फळ काडून खायत आनी असो सदां सर्वदां जियोंक सोदीत, पूण हें करूंक ताका दिवचें न्हय. सर्वेस्परा देवान जे जमनींतलो मनशाक काडलेलो तीच जमीन कामायज करूंक वैकुंठांतलो ताका भायर घालो. मनशाक असो भायर घालतोच जिविताच्या रुखाशी तो वचना जावं उज्याची तलवार हातांत घेवन वैकुंठाचे उदेंतीक केरुबींक दवरलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. परतून म्हणुया, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. पर्वत रचून येवचे आदीं, प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं, सासणां थावन सासणाक पर्यान तूं देव. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुतादुवानो चलात परतून, ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता, अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. उठच्या वेळेचे सोपण कशें, फुलत्या तोंडा वरवीं मनशांचो जीव तूं नाच करताय. सकाळचें तें किर्लोता आनी वाडटा, सांज पावली म्हळ्यार बावोन सुकता. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवनाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा, केन्ना पर्यान रागा बरीत जातलोय. तुज्या साकराचे ताका चुचुरे दिसूं. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सर्वेस्परा soy soy सर्वेस्परा soy soy सर्वेस्परा soy soy. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं
मनीस जियेता. Sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy. सर्वेस्पोन तुमचे सोवे आसूं तुमची सोबे आसूं. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. गालिलियाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिश्यांक आपोवणे आसले. सोरो संपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, कस्तुरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जिदेवांची शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कोल्डशे जाताले. जेजून ताका म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी ती ओतोसर भरली. ताणें तांकां म्हणलें, तांतलें इलें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. ताणें तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोल्या ते चाकर मात जाणो आसले. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपूण हाडून आनी ताका अशें म्हणलें, सगळ्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच हलको तो वांडटात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. आनी आपल्या खुणा मदली पयली खुणां जेजून गालिलियाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिश्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमी कितें म्हणून पळयता, सायबीण माय जाणो की तांगेर आतां सोरो ना म्हणून, आनी ती आपलो फुडाकार घेता. आपल्या पुताक सांगता तांकां सोरो ना. कितें जातलें तें ती नकळो. जेजू मात जाणो, पूण तोय म्हणटा म्हजो वेळ आजून येवंक ना. म्हणटच ती म्हणटा तांकां, तो सांगीत तितलें करात. तांकां सांगता ती दोणां बरात म्हणून. कोत्ता तो भितरले भितर मागणें कोत्ता आनी तांकां सांगता तो वांटात म्हणून. ताका कारबाऱ्याक पयलो व्हरोन दियात, तो मागीर बाकीचें करतलो. तो एकदम थटकता. कित्याक आदीं अशें जातालें की पयलो बरो दिताले सोरो, मागीर हलको सोरो. पूण हांगसर उलटें जालें. पयलो सोरो दिल्लो तो बरो आसलो, पूण वो आनिकूय बरो सोरो. म्हणून तें पळयात. जेजू सरशी सायबीण माय जेन्ना आमकां वत्ता, आमचे पासत विनंती कोत्ता, तेन्ना जेजू ती सांगता पळय तें तो कोत्ता. ताका लागून खूब जाणां आमी सायबीण मायशी वेतान सदांच हांगसर म्हाका दिसना कोण रोजार करिना पळय तशी. ते सगळीं जाणां कोत्तात. आनी तेच कोत्ता जाल्यार खूब पाटी तुमी म्हणटल्यात म्हज्या चिंतनांनी भावनांनी खूब चलता, म्हजे शिंतीत त्या तेरसाचेर आसना. ना, तुमी अशें करात. जेन्ना ही चिंतनां ही भावना येतात तीच तुमी तिका दियात. तांचे पासून तुमी मागात आनी तें सगळें बदलतलें. एक पाटी हांव असो रितीत दिताना एकलो जाणटेलो मनीस आयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर, म्हाका बिलकूल तिर्स करूंक जायना,
ताका लागून हांवें त्यो सोडला. हांवें ना म्हणलें तशें न्ही तें. ही चिंतना भावना येतात पळय ती भितरल्यान सान भायर सोदतात आनी ती सगळी आमी ताच्या ताब्यांत करूंक जाय. पूण आमच्यान करूंक जायना ती आमकां मदत करता. ती आमची सगळी भितरली कितें चलता पळय तितलें जेजूसी वता आनी तो तें बदलता आनी आमकां बरी मनशां घडून तो आमकां हाडटा. तर हें मनांत दवरया. आनी तो आमकां सगळ्या जाणांक मेळटा. सायबीण माय तो आमच्या सगळ्यां आसा म्हणटच ती ताचो परमस करता. ती आमकां लागीं आसा. तर अशें ह्या मारिया बेर्नादेत सुबिरो पळय आसा भुरगें तिका सायबीण माय मेळ्ळी भेटली मार्सबियल म्हणटा पळय त्या धोलीनी. आनी थिंचोर ती दिश्टी पडल्या उपरांत 1884 वर्सा तेन्ना ती 16 पाटी तिका दिश्टी पडली. फेब्रुवारीचे 11 जुलायचे 16 पर्यंत हे भाशेन तिका दिसल्या उपरांत तिणें तिका सांगलें हांगसर एक देवळ म्हणजे इगोर्ज बांदात आनी ताणें थंयसर बांदलेलें आसा. मागीर तें धाकटें जाता म्हणून आनी एक रोजरी चर्च म्हणून बांदलेली आसा फ्रांसाक. आनी थंयसर तान मागीर व्हडलो स्क्वेअर आसा म्हणजे व्हडलो जागो आसा जंयसर लोक मागीर थंयसर लोकांक हाडटा जो कोण दुयेंत आसा म्हणजे जो आर जाल्लो आसा ताका चलोंक जायना कितें तरी जाल्लेलें आसा सगळ्या जाणांक हाचेर व्हिलचॅराचेर वो ती भाजीचेर हाडटा ताका आनी थंयसर मागीर तांचे पासून ती सगळीं जाणां व्हडल्यान मागतात जेजू आमची काकूत कर ताका बरी कर म्हणून अशें सगळीं जाणां मागणी करतात. म्हणून आमी पळयता कशे भाशेन तिणेन आमकां अशें सांगलां जें आमी संस्था भोगता तें आमी अशेंच सोडूंक फावना. तें आमी सगळें जेजूक ओपून दिवंक जाय सायबीण मांयचे विनवणेन आनी ते भाशेन तें सगळें बरें जावंक लागता आनी ती आमकां बरेंपणूच मागून घेता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आयज आमी लूड सायबिणीचें आठवण करता मागणें करता तिचे कडेन मागया आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक तिच्या सांगात्या सारच्या आनी तिचे बरोबर सगळो वावर करच्या. हांव एक पाटी आमचे भुरगे बेलगांव सान हांगसर पांय वाटेन येताले म्हणजे रोमार कोत्ताले यात्रा कोत्ताले. तांकां 5 दीस लागताले. कित्याक हांगसर येताले सायबाक मेळोंक आनी सायबाशी ताचो आशिर्वाद घेवन परतून वचोंक. ते येताना खूब पाटी ताका खूब त्रास जातालो. थोडे जाण सगळो नमान मेरी म्हणत येताले कित्याक ती खरेपणी ताका राखताली सांबाळटाली आनी गोठाय बी दिताली. थोडे भुरगे एकदम गोठ आसलेले तांच्यान ते हांगसर येवंक जायनासलेले खूब फावट येताले आनी बाकीचे पळय ते एकदम अशक्त आसलेले ते सोंपेपणी हांगसर येताले. आमी हें पळयलां कशे भशेन आमी जेन्ना खालतीकायेन आमचें जिवीत सादता आनी आमची देणी दिलेली आसा ती देवाक परतून दिता तेन्ना देव खरेपणी आमकां बरे भशेन राखता सांबाळटा. पूण आमचेर कसलेंय तर वायट आयलें आमी भिवंक फावना. तें आमी जेजूच्या सांगाता सायबीण मायेन जशे भशेन देवाक सगळें भेटयलें तेच भशेन आमी भेटोवया. ह्या वेळार आमचें हात अशें उठून दवरया दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे भितर येता ताका आमी हाजीर जावया आनी सगळें आमचें जिवीत भितरलें आहा तितलें ताच्या नांवान भायर ताचेर दवरया आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. बरें तें अदीक बरें करून दितलो वायट हांदे काडून ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटलो. आनी हे परी सायबीण मायेन जशे भशेन दुसऱ्यांक बरें केलें तेच भशेन आमी तिचे सांगाता दुसऱ्यांकूय बरें करतल्या जेजूक थंयसर आमी विनंती करतल्या तांचे पासत आनी हे परी जेजूय तांकां बरेंपणान फाव करतलो. भेटवणीचें गायन घेवया. गीत घेवया पेज नंबर 39 C25 ना आमचे लागीं.
दिता घालून तुका आमचेर हेचीन अर्पण. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपो दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेंत थावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर कालयेन सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यार तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उत्सर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोठुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे काशींतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेलिल्ल्या समेस्तांक तुजे परजुळीत तुमकां मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पती बागयोन जुजे बागयोन दोर्मदूत आनी सर्व कालीन तुका मनवले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सुरपतीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटयांचो आखातांतली वाटाय. कित्याक रासुडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सरशिलो खोट सोडून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 62 D28 म्हज्या जेवणाक येयात. म्हज्या जेवणाक येयात, बाबून खोशी बसून, म्हज्या कुडी रगतान खुशी दादो जायात. म्हज्या जेवणाक येयात, बाबून खोशी बसून, म्हज्या कुडी रगतान खुशी दादो जायात. जेजू जिवीत तुजें जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें सदां जिवीत आमचें. उंडो मोडून वतात जिवान बरोवन वचून, तुमीच उंडो जाया दुसऱ्यांक जिवान बरोवन. उंडो मोडून वतात जिवान बरोवन वचून, तुमीच उंडो जाया दुसऱ्यांक जिवान बरोवन. जेजू जिवीत तुजें जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें सदां जिवीत आमचें.
मागुया. कोण म्हळें बाबा भाग्यवंतांक वार मारयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुरगेच्या जेवणान दादोशी केल्या देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मागता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपोणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आनी आसूं. सोरपोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरात जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगोठूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव जळून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचना आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्यान सोवे बापाक वखणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 214 T25 माये मोगाळे.